नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। अलेक्साक दिल्ली उमेदवारी काँग्रेसीन फाटी घेतली ना जाल्यार अपक्ष रावतलो, चर्चिलाची धमकी। चर्चिलाचो निर्णय बिरेस्तारा, मागता वालंकाक तिकेट, शालोम सार्दिनूय चाळवलो। काँग्रेस राष्ट्रवादीचे हायकमांडान दिल्ली केले सेटिंग, कारवारची तिकेट गेली प्रफुल्ल पटेलाचे जाव्याक। गोयच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांक सांगले उमेदवारी फाटी घेवंक। सवाय रेटीन मेळपी कडधान्य आणि साकर आता सहकार भांडार आणि बागायतदारांक मेळची ना। 5 नग हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतल्यान गावागावांनी पावोवपाचो सरकाराचो निर्णय। ई पावण्यार काडिल्ले मिनाची निर्गत ह्या सिजनात जावप अशक्य जाल्यार फुडल्याच सिजनात। चीनाक सध्या मिनाची गरज ना, सगळे जाग्यार पडटा म्हणल्यार वतलो पावसाळो। पेडणे तुयेची गोवा अँटीबायोटिक्स वखदांची कंपनी ईडीसीन विकली HLL लायफ केराक। दोगांय मदीं कबलात, HLL करतली गोवा अँटीबायोटिक्साचो विस्तार। आणि GPL T20 डेम्पो क्रिकेट क्लबान जिनोक मारले 21 रनांनी। स्वप्नील अस्नोडकार आणि शेर बहादूर यादव मॅन ऑफ द मॅच। खबरो विस्तारान। अलेक्स रेजिनाल्डाक दिल्ली लोकसभेची उमेदवारी काँग्रेसीन फाटी घेतली ना जाल्यार आपूण अपक्ष उबो रावतलो अशी धमकी चर्चिलान काँग्रेसीक दिल्या। दक्षिण गोयची तिकेट सार्दीन वा वालंकाक मेळपाक जाय असो चर्चिलाचो दावो। लोकसभेक तो स्वतंत्र उमेदवार म्हूण उबो रावतलो काय ना हाचो निर्णय चर्चिल बिरेस्तारा जाहीर करतलो। दुसरे वटेन सार्दिनाची तिकेट कापिल्ल्यान ताचो पूत शालोम चाळवला, तो वेंचणूक लडोवंक तयार जाला। काँग्रेसीन लोकसभेची दक्षिण गोंयची तिकीट अलेक्स रेजिनाल्डाक दिल्ल्यान दक्षिणेंतले कांय वजनदार फुडारी काँग्रेसीचेर बेजार आसात। युवा फुडाऱ्याक आनी बायलांक तिकेट दिता म्हणपी काँग्रेस आतां खंय गेली असो प्रस्न चर्चिलान केलो। वालंकाक तिकेट कित्याक ना असोय चर्चिलाचो प्रस्न। तुम्ही साधना दिली जाल्यार आमगे फूल सपोर्ट आसलो आनी म्हज्या आंगल्याक सपोर्ट करपाक दिसना। जायदार म्हणलो साधना दिना जाल्यार म्हण वालंका ती कित्याक वालंका बराबर सगळे येवता हाचे गोंयची उरता आनी गोंयची उरतानी ताका मेसेज धाडल्यार ती वालंका बीट कॅन्डिडेट। रेजिनाल्ड जर तिकेट चेंज कोना जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसता क्लियर। आज काँग्रेसीन 12 कोणी यूथ प्रेसिडेंट दिले तिकेट हळ धाडले आनी आख्ख्या इंडियेमध्ये एकल्या यूथ प्रेसिडेंट वालंका वुमेन एम्पावरमेंट खंय गेलो। हे विशीं अलेक्स रेजिनाल्डाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा आपल्याक चर्चिल आलेमांव पुराय तेंको दितलो। See, Churchill is my friend. I don't think he will desert me. Yeah, I was my friend and will be my friend. You don't have to worry about it. We will try to see that he doesn't. We will try our best, and I think he will not let me down. दुसरे वटेन सिटींग MP फ्रांसीस सार्दिनाची काँग्रेसीन तिकेट कापली म्हूण ताचो पूत शालोम सामको चाळवला। तो काँग्रेसींतल्यान भायर सरपाची तयारी करता। दक्षिण गोंयच्यान उबो रावपाची तयारी ताणें केल्या। इतले मजगती चर्चिल आलेमावाची आपल्या समर्थकां वांगडा बुधवारा सांजे बसका जाली। साधीन नांव काय तेगेलें नांव आहा हो अकस्मात तेगेलें नांव आसना हो ताबडतोब खुंयच्यान तेगेलें कोण केलें हिंगा सांगलें म्हजे कोकमात तेणी तेगेलें नांव घातलां जाल्यार म्हज्यानी तरी हें काम तेका कशें करपाक जायना। 24 आवर्सान भितर तरी तेणी चेंज करा तांगे डिसिजन घेता। स्टुडंटा खातीर मयूर नायक। गोयच्या राष्ट्रवादीच्या हातांतल्यान मात वेंचणूक गेल्ल्याच जमा। इतली वर्सां काँग्रेसी बरोबर जागो वांटून घेवपी गोयच्या राष्ट्रवादीक आतां मन मारून दोनूय सिटांचेर काँग्रेसीक तेंको दिवपाची पाळी आयल्या। काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीच्या हायकमांडांनी एकामेका वांगडा दिल्ली सेटिंग करून कारवारची तिकेट प्रफुल्ल पटेलाच्या जाव्याच्या बॉल्सान उडयली। ताचे खातीर तांणी दबाव घालपाचो गोयच्या राष्ट्रवादीचो वापर केलो। काँग्रेसीचे दोन्ही उमेदवार मंगळारा जाहीर झाले। बुधवारा काँग्रेसचे उमेदवार रवी नाईक आणि अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान काँग्रेस कार्यालयात प्रदेश पदाधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेऊन वेंचणुकेच्या कामाक सुरुवात केल्या।
आपूण खंयच्या परिस्थितीत सीट वेचून हाडटलो अशें आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. आलेक्सान सगळ्या अपक्ष आमदारांक आपल्याक तेंको दिवचो म्हूण उलो मारला. The Modi factor. If you see both the candidates, what they have got a very strong RSS background. We will expect the people to be with us, and not only that, I will go out 100% to win the seat, whatever may be the circumstances. आमगे जे इंडिपेंडंट आहे, स्पेशली विजय सरदेसाई, जो असेंब्लीत मुझ बरोबर सदां आसलो, I want him to support me fully. म्हणजे फाटल्यान रावन न्ही, but fully. I want to also appeal to the other independents, and I want to appeal to the GVP Supremo. I want to beg them to support me for simple reason that it is the first time that secularism has to be, the secular fabric of the state has to be protected. It's time when we have to all get together and defeat the communal fascist forces which are threatening the state. रवी नायकाक उमेदवारी दितना हायकमांडान ताचे वयल्या ड्रग्साच्या केसीचो विचार केल्लो. रवीच्या ड्रग्साचे केसीत प्रथम दर्शनी कांयच सापडूंक ना अशें गुप्तचर संघटनेन सांगिल्ल्यान रवीचें नांव उमेदवारी खातीर फुडें व्हेलें अशी माहिती जॉन फर्नांडीसान दिल्या. पत्रकारांनी ड्रग्साचो विशय काडलो तेन्ना रवी चाळवलो. हांव हावस कमिटीचें उलोवंकूच ना, तुमीच काडलो ना. हांवें हावस कमिटी म्हणून आजून पासून काडला, आतां काडला. हावस कमिटीचें हांव काय उलयना. हावस कमिटी कितें करता तें करून ते आमकां ये सब ये इशू दिस इशू झूठ है क्यों? अदरवाइज एक शो मी सिंगल इंसिडेंट जो मुझे पकड़ा, किसी को पकड़ा, क्या कुछ किया. इलेक्शन कमिटी आसली आमची, सेंट्रल इलेक्शन हे मारलो लोकां खबर आहा गोंयचे हे इशू रेज जाल्ले आनी इंटेलिजन्सान क्लीन रिपोर्ट दिला. देर इज नो चार्जशीट, नो प्रायमा फेसी केस, इट वॉज जस्ट इन्वेस्टिगेटेड. हो इशू रेज केल्लो थंय, एंड डिस्पायट ऑफ दॅट इशू which has been clarified that was a government report there, Prime Minister was there, and nothing was found, and therefore he was considered. So this is of the past. या सगळ्या बोवाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसीची विकेट पडली. प्रफुल्ल पटेलाच्या जावयांक कर्नाटकात तिकेट मेळची म्हूण गोंयांत एनसीपीचो वापर करून घेतलो. आता गोंयच्या एनसीपीच्या कार्यकर्त्यांक दोनूय सिटांचेर काँग्रेसी खातीर काम करपाक सांगलां अशें समजता. खरें कितें घडलां तें जाणून घेवपाक एनसीपीचे अध्यक्ष निलकंठ हळर्णकार आनी ट्राजन डिमेलो बुधवारा सांजे दिल्ली वचपाक भायर सरल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. सवाय रेटीन मेळपी मूग, चणे, पीठ, तूर दाळ आनी साकर आता सहकार भांडार आनी बागायतदारांक मेळचे ना. फाटले 15 दीस जाले दोनूय म्हत्वाच्या मार्केटिंग संस्थांनी सरकाराच्या सवाय प्रेसाच्या येवजणेचेर हे 5 नग दिवप बंद केला. ही येवजणे आता हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतल्यान लागू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हॉर्टिकल्चर महामंडळाच्यो गाडयो खंय हे नग घेवन गांवागांवांनी वतल्यो. तूर दाळ, धवे वाटाणे, मूग, गव्हाचे पीठ आनी साकर लोकांक सवाय भितर दिवपाची खासा येवजण नागरी पुरवण खात्याकडच्यान काडून शेतकी खात्याकडेन दिल्या. ताका लागून गोवा सहकार भंडार, गोवा बागायतदार आनी हेर सोसायट्यांनी सवाय दरांतली कडधान्यां विकपाचें बंद केलां. तश्यो नोटीसी ह्या सोसायटींनी सहकार भंडारांनी लायल्यात. सरकारच्या ह्या निर्णयाक लागून सामान्य मनशाचेर बरोच परिणाम जाला. दिसपट्ट्या गरजेच्यो ह्यो वस्ती तांकां म्हारग दरान बाजारांतल्यान विकत्यो घेवच्यो पडटात. सवाय दरान कडधान्यां दिवपाचे येवजणेक आता शेतकी खातें गोवा हॉर्टिकल्चर महामंडळाच्या आदारान चालीक लायतलें. महामंडळाच्यो पिकअपी गांवागांवांत वचून ह्यो सवाय वस्ती विकतले. मात त्या खातीर महामंडळा कडेन जाय तितल्यो पिकअपी नाशिल्ल्यान सध्या लोकांक ह्यो वस्ती मेळनात. सहकार भंडार आनी हेर सहकारी सोसायटींतल्यान ही कडधान्यां विकपाचे यत्न चालू आसात अशें हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो चेअरमॅन आमदार किरण कांदोळकारान सांगलें. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच सवाय कडधान्य येवजण बंद जाल्ल्यान लोक बरेच बेजार जाल्यात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.